ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 21. जाऊन बापा आम्ही जमल्या एकाच ताळ्यात तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची एकत्रिता भविस्थानान आमकां नवो जीव दिवन तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्याय पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासवी जिवीत आमकां जोडून दिला एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यात तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची एकत्रिता. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो भावांनो आनी भयणींनो. नव्यान असो 5वो दीस आमी आज संभ्रमतना मरी जावन आसा गुप्त गुलाब सर्वेस्परा देवा असो एक वर्तो पवित्र सुगंध गुलाब म्हणलें सत आज आमी नियाळटाव. आमी सुमयाक मोगाचें जायचें आमी सुमयाक फुलां बरी परजळीत आनी परमळीत जायचें. सुम्या सवें आमी सुम्याच्या त्या राज्यांत मुकुटाच्या स्थानार बसोचें म्हणून आयचो संदेश आयचे नव्यान असो संदेश आज आमकां लाभता. असल्या प्रेरणाकाल जिवंक सुम्याचो आदार आनी कृपा विशेश करून मागया. हेची मीस देवादीन गिल्बर्ट डिसोजाच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता. लॉरेन्स आनी ग्लॅडीस डिसोजा पवित्र काळजा वडो तांचेर ते बसोत विशेष करून आमी मागया. आमा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला ना सगळो आस करून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो भुरग्यांनो देवाचें उतर म्हणटा पोरण्या चिलांक नव्या लुगटाचो कोपो जायना वा पोरण्या वस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो जायना ताका तें मॅच जायना. पोरण्या लुगटाक पोरनस लुगटाचो कोपो घाली जाय नव्या लुगटाक नव्या वस्त्राचो कोपो आमी घाली जाय नाजाल्यार तें ताळ पडना. आमी क्रिस्तांव जाल्लीं अक्रिस्तांव बरी जिवंक नजो आमी क्रिस्तांव बरी जियेसय क्रिस्ताच्या शगुणांनी आमी वाडसय क्रिस्ताच्या शगुणांनी आमी परजळसय क्रिस्ताच्या शगुणांनी आमचें जिवीत मुंदरसय जाय रुता करीसय म्हणलें सत अशें उतर आमकां दिता. मुरी जावन आसली जेजूचो गुप्त गुलाब म्हणजे क्रिस्ताच्या चिंतपा सारकें क्रिस्ताच्या शगुणा सारकें जिवीत मुरयेन आपल्या जिवितांत रुता केल्लें. तेंचें जिवीत आमी रुता करना देवाक आमी ताच्या मोगाचीं फुलां परमळीत स्वादीक गुलाब जावच्याक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ही घडी बरदोळे दामपी आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया. दैत्यपणी सुमयाक सहज जाल्लें जिवीत जिवंक आमी सुकोन पडल्या सुमी लागचें आनी एकामेक लागचें बोगसाणें मागया. काळजांत हांव दूख धर बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवपाच्या उजव्या बसलाय. सुम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमीन.
प्रार्थूया. इकडे बुरदोळे दंपिया 25 दिसाच्या आमच्या इरेद्यापासून ते सवापासून विशेष करून बळका मुरये लागी विशेष करून आम्ही मागे भूखा कुळदार देव आमच्या बापा आम्ही बोवस्कत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुझ्या पुताच्या वय सोगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे अस्कत काय आमकां बळ दी म्हूण आमी तशेंच आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हण आनी आमी सोम्याचे गुप्त गुलब जायशें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता आसनाच्या आसना. सा पावलान कोलेसेगरा बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनी सरसनामध्ये ताचे ते सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसता ती आनी दिसानातली सरसना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. सरसना जावचे पयले तो आसुल्लो. सर वस्तू ताचे मरिपात अस्तित्वांत आसात. तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पयत सभेचे आरंभ वा पयले फळ जिवान जाल्ल्याचे. देवाची खुशी अशी जाली ताचे ते आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिपात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सरसनाक आपणातय राजी करून घेवची म्हूण. देवाचे उतार हे श्लोक संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण हे पृथ्वे उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. श्लोक संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. सर्वेस्परुस देव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रसना आमी ताची जावन आसाव. आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. श्लोक संतोषाची गितां गावन येया ताच्या समोर. वखान स्तुतये सोवे ताच्या मंदिराच्या दरवट्यांतल्यान अर्गां गितां सोवे ताच्या आंगणांत भितर सरा. ताचो उपकार मांदा ताचें नांव अरसिया. श्लोक संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताची कृपा युगा युगांतराक ताचे विश्वासीपण संततीच्या संततेक बाळटा. श्लोक गितां गावन येया ताचे समोर. हंस संसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवंतू लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी फरिजेवांनी आणि शास्त्र्यांनी जेजू लागीं विचारलें जुवांचे शिस तवळ तवळ उपास करून मागणें करतात आनी फरिजेवांचे शिशी तशेंच करतात पूण तुजे शिस खातात आनी पियेतात कित्याक. जेजून तांकां जाप दिली काजराच्या ओवळ्यांक ओरेत सांगत आसतना तुमी उपाशी घालशात वे. होरेताक तांचे तावन काडून व्हरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हण नवें लुगट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय
परण्याक नव्याचो कोपो समालगना तशेंच कोणीय मनीस नवो वायन परण्या सामड्या चिलांनी बरी ना बरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी फुट्टात वायन पाजरून वता आनी सामडी पाड जातात देखून नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी जाय तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना पोरनोच बरो म्हणटा तो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 128 कामी कानी बाबा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पितावी कानी मोगाची कानी गासंगी भेटता चिनी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर कानी की आमची मोगाचो उपकार तुका भेटोची सर्गीच्या दिन्यानी भरचिनी आमची कुर्बानी आमच्या जिनी मोगाची म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देव पामांता तसलें जावण मागात आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ देवा आमच्या भौमोगाळ बापा तुझ्या एकल्या सुपुताच्या वयसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावं निर्मे म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो बाळोक मरी आमची नित्यांकारी मरयेक आमी नमन करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदयता आनी तुजी किर्ती परगडता आपल्या अवकारपणाची वळवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सास्तीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबा तुजी तोर महिमा वाखणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता दरबाराचो सर्वस्पोर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उजगी तुका जय
सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नामे येतात गाजय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमताना सोम्याक सहसरलें जिवीत आमी रुता करूं देवा स्वादार आनी कृपा प्रतिरितीन जेजूच्या कुडी रगतात तो आमी मागोवन घेवया ह्या वखदां कितेंय तुमी मागतात खंडी तुमकां फोव जाता बबरतान ह्या रितीन वांटली जावया बापा कोरुसू तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसूत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्यात तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशां बसूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarto sogut pergetuya Soumya Jesu tuje maram ami samaramta tuje punar जीवन पाव आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी रेता बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपुनी उडास करता आनी वो जिवीत सुमुंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक प्रित्यमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेवा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी स्थगती दंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परजुळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमचे सुडूंदराची अजनमतीन दवरून सुम्यासो परमळीक स्वादीक गुलाब आमी सांगूक देवा स्वादार आनी कृपा मागोवन सुम्यान शिकलेल्या मागणे भक्तीन सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां यो तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार देखुणेची वितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंद राजेजू क्रिस्त जेणे बरवशानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर वायटांतली अकांतांतली आमकां वाठाय इत्यारा स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं माय मग सोगुत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी प्रिया इजवनस जिवंत देवाची शिडी आम्हा सुमेस्तच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ओंकार मायाची उदरी हे संवसाराक आयिल्ली आमी सुमेस्तांनी सुमया समेत जिव सुमयाक मानता तसलें जिवीत रुता करून सर्गींच्या राजान देवा पासो गुलोब जावं गुलो दिता ती हे शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन तुझ्या आदारार पातिता तुझी ससाय मागता सोम्या आम्ही सोमेस्तल्या दितू विशेव आमकां कष्टान सलवार गेल्या वाचता लाभय शांती आता यात्रिकामी सजावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुझ्या दारार पातिता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सजावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुझ्या आदारार पातिता तुझी ससाय मागता प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या वयसो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडूंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय हांव कार्मयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सजिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं आनी आमी परमळीक स्वादीक गुलोब सोम्या मुखार जावं म्हण आमी मागता हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे गोड उपकार सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकया मोरये भोगोळसिया ओढता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांसो एक मुकुट गोत्या आनी मायक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकया मोरये होगोळसिया तूं सुक्रू संतोषासू दाट उजवाड तुजो आमकां दामच्या मोडांसू काळोख पयस धांवडावसो ओढता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांसो एक मुकुट गोत्या आनी मायक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकया मोरये होगोळसिया सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एकया मोरये होगोळसिया सगळी दिमी घालया मोरयेची ससाय जोडूंक मागणे हे देवाची अंकार माये मोरये तूं आम्हा सर्वांची राणी जावन आसाय जिणयेच्या दर्याच्या वादळांत आमी वद्दाडता आनी वायटाच्या बुलोवण्या वरवीं आमी कस्तता आमच्या विणवणेची तूं बेपर्वा करिनाका मोरये तूं सर्गींच्या सर्व सकऱ्या प्रास चड व्हरती तूं पवित्र आत्म्याच्या भांगराळ्या मोगाचो पारवो तूं धर्मदूतांचो संतोश आनी मान तूं प्रवादींचो आनी रक्त साक्षींचो गौरव आनी वैभव हे सर्गींच्या सुवर्णाच्या मंदिरां सगळ्या संवसाराक तुजी ससाय दी तुजे बुजवणेन आमच्यो दुखी थांबय निश्कळजीनी जिवंक आमकां तूं प्रेरण दी हे मोरये तुज्या पुताक आनी आमच्या सोम्याक आमी ओगळसेता आनी तुका आमी वंदिता हे मोरये जडत्याच्या दिसा तूं आमची एकलीच इश्टीण तेन्ना जेजू कडची कृपा आनी मोग हाडन आमच्या कुमकेक तूं ये हे भगिवंती मोरये आमी तुज्या ससेकाल जियेता आमच्या मागण्यांची बेपर्वा करिनाका हे अनंत बरी तांकारी सर वायटा विघ्नांतली आमकां तूं निवार तुजो आसरो सोदलोलो आनी तुजो आदार मागलो कोणूच येदोळ निराशी जावलोच जावंक ना देखून
ए देवपुत्राची माय आमची मागणी तिरस्कार करी नका आमची मागणी देव मुखार व्हर आनी आमकां जबाब दी आमेन आम पासो विनंती कर ये बाळूक मरिये क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसांच्या खातीर प्रार्थुया ए बो मोगाळी बाळूक मरिये तुझ्या जल्मा दिसाक आमी तुजी बरगी व्हडा संतोषान तयाराय करता आसतना आमच्या जिविताच्या सर्व गणितांनी देवाची खोशी समजोवंक आनी त्या प्रमाणे आमचे जिवीत रुपीत करूंक आमकां धैर्य दी आमचेर येवच्या अनवरांचेर जैत व्हरूंक पिडा शिडा सोसून व्हरूंक आनी कोणती दुकान तुजी सरशीन धांवून येवंक आमकां तुज्या पुता लागची कृपा जोन दी आमच्या शेगुणी बरी जिविता मुखांतर तुज्या पुताचो करो गुलाब परमळी स्वादीक फूल आमी जावंक फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी जो करो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता आसनाच्या आसना एक आमच्या बाप तीन नमान बरी एकानंद बापा विशेष करून मागया सर्व भुरग्यां पासून तुमच्या पासून तुमच्या कुटुंबदारां पासून कोणा मागतान बसयला हांच्या पासून परगांवांत असलेल्या भाव भयणी पासून माध्यम मुखांतर हे नवें करता तांचे पासून आमी उठोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरी कृपेन बरयली समी तुजे संगता स्त्रियां बी तातूं सदी आनी सदवी फळ जगूचे जेजो भगवंत मेरी देवाचे माये मापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान बरी कृपेन बरयली समी तुजे संगता स्त्रियां बी तातूं सदी आनी सदवी फळ जगूचे जेजो भगवंत मेरी देवाचे माये मापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान बरी कृपेन बरयली समी तुजे संगता स्त्रियां बी तातूं सदी आनी सदवी फळ जगूचे जेजो भगवंत मेरी देवाचे माये मापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या कळी आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसा दिन तसा आता आनी सदां सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आनी आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन उबे रावया पान संको 326 नमो नमो मोरये मोगाळीचे शेगाये मान तुका ओग्राप तुका अर्सून गायता तुका माया मा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्याची नमो नमो मोरये मोगाळाची शेगाये मान तुका ओग्राप तुका अर्सून गायता तुका मोगाळ पोता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देवांका भगीन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.